आषाढी एकादश जाली काय त्याच्या दुसऱ्या दिसा वेद लागता पुराय गोंयभर ते म्हटल्यार माशेलात जावपी ह्या चिखल काल्याचे गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी हो चिखल कालो कवर करपा खातीर आयिल्ले आसात माशेलांतल्या ह्या देवकी कृष्णाच्या देवळात। आमच्या बरोबर आसात माशेलांतले किशोर भगत हे दर वर्सा ह्या माशेलांतल्या चिखल काल्याची महती आणि ह्या मागचे जे कितें गूढ रहस्य आसा चिखल काल्याचे दर वर्सा लोकांक सांगता। आयज आमी तांच्या कडल्यान आयकोयात की ह्या चिखल काल्याची महती जे ते दर वर्सा लोकांक सांगता। कितें आसा ही देवळां जेन्ना पळय न्ही पयलीं पुर्तुगीज काळान पुर्तुगीजाचें राज्य हे फक्त तिसवाडी आनी बार्देसान आशिल्लें। ही सगळीं देवळां पळय आशिल्लीं कृष्णाचें देवूळ बिवूळ सगळें हें चोडणां आशिल्लें। तेन्ना थंय ती देवळां उद्ध्वस्त जाल्या नंतर थंयच्यो त्यो मुर्ती बिर्ती घेवन आमी सगळे लोक आमी थळसरे हांगासरले लोक पयलीं चोडणां रावताले। आमी आमचे देव बी घेवन हो फोंडा तालुका सेफ आशिल्लो हांगासर। हांगा तांचें आधिपत्य नाशिल्ल्या कारणान सगळीं देवळां तुमकां दिसतलीं की माशेलांत सगळ्यांत चड देवळां गोंयांत। सो त्या प्रमाणे आमी सगळे हांगा येवन आमी देवाची हांगा स्थापना केली, देवळां बांदली आनी आमी हांगा ह्या परिसरांत देवळवाडो म्हणटा हेका त्या खातीर आमी रावले। म्हणटून आमी रावले म्हणजे आमचे पुर्वज आमकां सुद्दां खबर ना ती बरी पयलींची गजाल आसली। म्हणटकूच त्या नंतर कितें जालें आमच्या पुर्वजांनी हो चिखल कालो सुरू केलो। हाका हरशीं गोपाळ कालो म्हणटा। आतां चिखलान लोयतात म्हण ताका चिखल कालो अशें कॉमन नेम पडला। म्हणून सांगपाचें म्हणजे अशें ते आमच्या जाणट्यांनी हे चालू केल्ली परंपरा चिखल काल्याची ती आमी चालू दवरल्या। ह्या चिखल काल्यान कितें जाता कृष्ण जो पळय आपल्या सवंगड्यांक ल्हानपणान घेवन जे पावसान मुद्दम जे खेळ खेळटालो ते आमी पारंपारीक खेळ हांगा करून दाखयता ग्रावंडार चिखल काल्या निमित्त। आषाढी एकादशी दिसा आमचे सुरवात जाता ही देवळान 24 तासाचो सप्ताह आसता आनी आतां तो 12 सोंपतलो। 12 सोंपल्या नंतर आमची चिखल काल्याची जी पळय हे आसा ती सुरवात जातली। हातून पयले सुरवातीक कितें जाता सगळे आमी अशें रावंड मारून जय विठ्ठल हरी विठ्ठल म्हणून देवळान येता आनी ती समयी जी आसता त्या समयीक प्रदक्षिणा घालता आनी समयीतलें तेल लायल्यान बोटा हातो आमचेर तीर्थ मारता सारके 12 सुमार। तेच्या नंतर आमी देवाचें तें तेल लायता आनी सगळे ग्रावंडार येता। ग्रावंडार येयल्या नंतर पयलीं लोक कितें करता ह्या बाळ गोपाळांक कृष्णाचें कितें आशिल्लें पयलीं कितें खावूंक बी जाय न्ही म्हणून हे ज्या पळय हांगा आतां खाण वाडटात प्रत्येक जाण आपापण कोण आंगूण हाडिल्ले आसता आनी एरवी सगळे वाडटा ते पेडार थंय उबे रावन ते उडप कृष्णाचें कितें आहा जिकून बिकून तशें खावप न्ही तें अशें नॉर्मली न्ही। सो त्या प्रमाणे ते सगळे खावण जाल्या नंतर मागीर आमी कृष्ण कसो आपल्या सवंगड्यांक आफयतालो तशें आमी एक पद म्हणटा गोपाळ गडी या रे गोपाळ आयका रे माझी गडी कोण कोण असतिले या रे। म्हणजे कृष्ण आपल्या सवंगड्यांक सगळ्यांक आफयता असो ताचो अर्थ। सगळे लोक आमी मेळटा आनी मागीर आमचे ताज्या नंतर खेळ सुरू जाता। ते खेळ तुमी पळयतलेच एक थोडे एक 8-10 खेळ आसता ते विविध खेळ आसता। तुझे चक्र आसता मागीर एकामेकाक ओडपाचें आसता बॉल फेक आसता मागीर सो तुजे धनगर बोकडां म्हणून आसता बेपक्यो म्हणून आसता अशे विविध प्रकारचे खेळ आसता। ते कृष्ण आपल्या सवंगड्यांक घेवन ल्हानपणान खेळटालो तेच आमी हांगा दाखयता। मागीर दहीहंडी फोडटा ते सुद्दां कृष्णाचोच प्रकार एक। सो मेन म्हणजे ह्या चिखल काल्याचो अर्थ म्हणजे कृष्णाच्यो ज्यो बालक्रिडा ज्यो आशिल्ल्यो न्ही त्यो आमी हांगा सादर करता। तर खूप बरे भशेन हांगासले थळावे किशोर भगत जे आसा ते दर वर्सा चिखल काल्याची महती हांगासर येयल्ल्या लोकांक सांगता आनी आमकां सुद्दां तेंच्यांनी ह्या चिखल काल्याचे जे कितें महती आसा ती तेंच्यांनी आमकां बरे भशेन सांगली। आनी आतां आमी ह्याच बरोबर चिखल कालो कशें मनयतात ते पळयतले। हांगासर जाणटे तशेंच नेणटे हे सगळे बालगोपाळ सवंगडी कशे श्री कृष्णाचे बाळकृष्णाचे हांगासर जावन खेळटात।
असो हो चिखल कालो हांगासर बाळकृष्णाच्यो वेगवेगळ्यो क्रीडा हांगासर चिखल काल्यात हे भुरगे बालगोपाळ जे आसात कृष्णाचे सवंगडी कशे जावन येता भितून जाणटे तशेंच नेणट्यांचो आस्पाव आसता आणि सगळे एकत्रित जावन हो खेळ खेळटात त्याच बरोबर मनशाचे मातये बरोबर नाते आशिल्ली एक शिकवण हो चिखल कालो जो आसा तो दिता अशें हे खाशेलपण ह्या माशेलांतल्या चिखल काल्यान पळोवपाक मेळटा जे म्हाका दिसता खूब दुर्मीळ अशें दृश्य आसा कित्याक की बाळकृष्णाचे आपल्या आवय वांगडा आशिल्ले हे देवूळ म्हटल्यार देवक्री कृष्णाचे अशें दुर्मीळ देवूळ हांगा आशिल्ल्या कारणान हो खासा उत्सव हांगासर जाता आणि वेगवेगळ्या आता गोंयांतलेच न्हू तर गोंया भायले देश पावंड्याचेर ह्या चिखल काल्याची महती पाविल्ली आसा आणि आता ह्या बाळगोपाळ जे आसा ते आपल्या देवळांनी वचोन जी त्यांची विधिवत चलत येयल्ली परंपरा आणि जी प्रथा आसा म्हणजे त्यांचो सप्तक आसता आषाढी एकादशीक 24 वरां अखंड सप्तक जाल्या उपरांत त्यांची जी तेल काडपाची जी प्रथा आसा ती ही सगळी पूर्ण करून आता हे बाळ गोपाळ कृष्णाचे सवंगडी कशे जावन हांगासर हो चिखल कालो रंगोवपाक येयल्ले आसा रोखडोच आता आमी हो चिखल कालो पळोवया कसो ते बाळ गोपाळ खेळटात चला भाऊ एक पुरणपोळी वाटता तुम्ही बॉल 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 हे सगळ्यांक तुम्ही ह्या बाळ गोपाळांक वाटता दर वर्सा वाटता हे कोण तयार करता ते विकता विकते हाडटा तर ह्या आमकां भाऊन बॉल दिले जे ते सगळ्यांनी बाल गोपाळांक हांगा वाटलेले आसा रोखडेच ह्या चिखल कलेक सुरवात जातली आणि बाल गोपाळांचे जे विविध खेळ आसा ते आतां हांगासर आमकां खेळटा आसतना पळोवपाक मेळटले आणि आता हे सगळ्यांक आता सगळो लोक वाटता कितें वाटता वेगवेगळे पदार्थ वेगळे पदार्थ कोण बॉल वाटता कोण केळी वाटता कोण बंच वाटता कोण आनी कितें वाटता सगळं चालू आसता ते गोड धोड वाटून असं मिळून मिसळून प्रत्येकाच्या मनाचे एक समाधान ते वाटले म्हणजे तांकां मातशें बरें दिसता जिवाक आनी देवाचे थोडे आंगवणे आसता त्याच्यामुळे अशें जाता ते आसा ते आंगवण केल्ले आसता ते वर्सान वर्स अशें कोण कोण दिता पळय तेजें कारण तेच मेन कारण तेच तर आमकां एक बरें गोड खावपाक मेळ्ळा आनी हेच्या उपरांत आतां रोखडेच ह्या चिखल काल्याक सुरवात जावपाची आसा ती आमी पळोवया मिनटांनी चिखल काल्याक सुरवात जातली आतां रोखडीच चिखल काल्याक सुरवात जाता खूब वर्सांची परंपरा आसा ही अशी चालूच आसता केन्ना कितली वर्सां जाली हांगा ह्या चिखल कालो पळयता आमी जाले 40 वर्सां तरी जातली आता ही परंपरा अशी फुडें चलत रावतली चालूच हे बाळगोपाळ आमकां अजुनूय हो चिखल कालो खेळटा आसतना दिसता की तुका कितली वर्सां जाली चिखल कालो खेळटा तू 2-3 वर्सां जाली 2-3 वर्सां आयज शाळा बीन तुका आशिल्ली आयज शाळा नाशिल्ली आयज सुटी आशिल्ली आमची शाळा हांगाच शारदा स्कूल चिखल काल्याक तुमकां सुटी मेळटा हय आमकां आनी मजा येता चिखल कालो खेळपाक मज्जा येता कसलो कसलो खेळ खेळटा तू चिखल दोलचल मागीर आयस वॉटर ते खूब तरेचे चिखलान तुम्ही लोळो हय लोळटा ल्हान आसतना तुका चिखलान हाडून लोळिल्लो याद जाता तुका हय याद आसा गे तेका ओनूचो कसो जालो तो तुवें सांगपाचो तुम्ही खेळटाना आमी सगळे खेळ खेळ्ळे ते पळयले आमकां खूब आवडटा आमची संस्कृती व्हडल्या वळार व्हरपाक आनी आमचो प्रयत्न आसा की गोंयकारपण जें आसा जे गांवांत आसा आनी आमची संस्कृती जी इतली बरी आसा ती लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न हो आमी येवप की आमकां आवडटा हें सगळ्या बरोबर ताळून मिळून सगळ्यांत भेदभाव न करता सगळे जाण जेन्ना बरोबर रावतात बरोबर करतात हेंच खरें गोंयकारपण हें एक क्लियर संदेश वचपाक जाय ताज्या खातीर आमी मुद्दम येतात आनी हातूंत पार्टिसिपेट जातात पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन 2 शब्दान आमकां बरे भशेन सांगले की चिखल कालो अंदूचो कसो जालो तो आनी हो अंदूचो चिखल कालो तुमकां कसो दिसलो हें मुजरत आमकां सांगा आमच्या बरोबर आसा माशेलांतले थळावे जांच्यांनी आत्तां चिखल कालो हो खेळिल्लो आसा तांच्या कडेन विचारया की तांच्यांनी अंदूचो चिखल कालो कसो मनायलो तो कसो जालो चिखल कालो बेस्ट जालो चिखल कालो वर्सा प्रमाणे खूब मजा आयली आमकां आनी सगळे एक वर्सान फ्रेंड मेळटा सगळे पयलींचे ल्हान आसतना वांगडा खेळटाले ते सगळे मेळ्ळे मजा येयली बरें दिसलें खूब मनाक
आणि तू म्हणटालो कोण भायल्यांनी एकटा स्पेशल येयला म्हणून तो तू भायर आसता तू भायल्यान ठाण्याक आसता शिकपाक ठाण्याक शिकपाक आसता सो आयज स्पेशल आयला चिखलकाल्या खातीर. स्पेशल कितले दिसाची सुटी काडून परवा वचपाचो बट आयजूच आयला सकाळी फक्त चिखलकाल्या खातीर ल्हानपणासान खेळटा चिखल खेळटा. तुमचो कितें अनुभव? आमकां चिखलकालो हो आमच्या फूल वर्सा भितर हो सगळ्यांत व्हडलो आमकां फेस्टिवल. म्हाका ल्हानपणाच्यान याद आसा आमी स्कुलांतल्यान येता आनी एक दीस आमकां हॉलिडे मेळना चिखलकाल्याची जाल्यार आमी अशें येतना रडत येताले पळयत कित्याक 1:30 सुमार स्कूल सुट्टाले आमकां चिखलकालो मेळना म्हणून. आज एवरी इयर आतां चिखलकाल्याक सुटी मेळटा भुरगे खूब जाता. पयलीं मातशें कमी जातालें कित्याक स्कुलाक बिलाक सुटी मेळनाशिल्ली. आतां हो स्टेट फेस्टिवल असो जाला आनी चिखलकालो येवप म्हणल्यार म्हयनोभर आमकां अशें हें आसता उत्सुकता भुरग्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक. आनी चिखलकालो हो एक स्पेशल फेस्टिवल कित्याक काय म्हटल्यार चवथ येता, दिवाळी येता, जात्रा येता, हांगा खूब फेस्टिवल आसा. ह्या गांवांत खूब देवळां खूब फेस्टिवल पूण चिखलकाल्याक एक कितें तरी वेगळें आसा. कितें म्हणल्यार टीन एज ल्हान एका वर्साचो भुरगो ते जाणटे मनीस हे सगळे एकठांय येता आनी एका टायमार हो फेस्टिवल मनयता. हांगा एजीचो नो बार, एकामेकाची फकाणां मारप, आयच्या दिसा सगळे माफ, सगळे जाणां भुरगे जाणटे सगळे बाळ गोपाळ जाता, कृष्णाचे फ्रेंड जाता आमी आनी हांगासर चिखलान नाचता सामके. हितून एकामेकाक उखलप, चिखलान घालप, कृष्णाच्या पयलींचे सगळे खेळ खेळप, हितून इतली मजा येता की वर्साक एकदां आमी सगळे ह्या वाड्या वयले आतां गांवचे आयल्या, पयलीं वाड्या पुरतेच आशिल्ले, सगळे एकठांय जावन हो इतलो मनयता बरो असो मजा येता. असो आनी खंयचोच फेस्टिवल ना हातून. हांगा कोण एकामेका कडेन उलयना, कचरो आसलेलो मनीस सुद्दां एकामेका हात घालता आनी चिखलान उडयता आनी मजा करता. आयज कितें म्हण कितें कर सगळें माफ, बाळ गोपाळ सगळे आमी कृष्णा बरोबर स्वता खेळपाक येता. हांगासर जोर आयलो कोणाक कितें जालां चिखलकाल्या दिसा आदले दिसा सुद्दां जोर आयिल्लो चिखलकाल्या दिसा उबो रावता फीट म्हणून. हें म्हाजें पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगता तुका, अनुभव म्हाजो. चिखलकाल्याक केन्नाच कसली दुखापत जाली ना, कितेंच जालें ना. सदांच फीट रावून आमी चिखलकाल्यातल्यान भायर सरता आनी येतना तशेंच फिटूच येता. देवकी कृष्ण महाराज की जय. आनी एकटे भाऊ आमच्या बरोबर आयला हांगा जालें हो एकटो. आतां तूं पळयता की हो चिखलकालो तुमी म्हणटा की ल्हानपणासान तुमी पळयत आयिल्लो आसा, पूण आतां ह्या चिखलान एक वेगळें स्वरूप घेतलेलें आसा, एक इव्हेंट कसो जावपाक लागिल्लो आसा. ताच्या कडेन तुमी कशें पळयतात? आतां आमी पळयत जाल्यार हांगा एक स्पेशल किड्स झोन म्हणून केल्लो आसा. पयलीं भुरगीं हांगाच खेळटालीं, कितें जातालें मातशी रिस्क आसताली की आतां लोक गर्दी चड जाता, पूण आतां सेपरेट सेक्शन केलां आनी त्या सायडीकूय थोडे स्टॉल्स घातल्या. सो बरी अरेंजमेंट जाल्या ह्या फावटी, सो दॅट कांय असो प्रॉब्लेम जावचो ना कोणाक. ओके. आणि म्हणजे तुम्ही आता भुरगेपणाच्यान पळयताले, पूण आतां हे जे तुमी म्हणटा वेगवेगळी स्टॉल्सां उबारप ती ओके कशें? हय तसं कांय ना, तो सेपरेट आसा न्ही जागो. तो मेन जो चिखलकालो जाता थंय कांय प्रॉब्लेम जायना. प्रत्येकाक आपापलो जागो दिल्लो, ग्रावंड व्हडलो आसा, जाय तसो चिखलकालो खेळपाक गावता आमकां. तुमी आतां एकजुटान तुमच्या थळावे हांगासर जमतात आनी हो चिखलकालो पयलींसान चलत आयिल्लो तशीच परंपरा तुमी तिगोवन दवरिल्ली आसा? हय, आमी जे आमकां जाणट्यांनी शिकयला, ज्यो वेरियस गेम्स जाता फाटोफाट, जशें आईच्या रुमान हरवला, बोकड्यांचो खेळ जाता, मागीर बेडूक उड्याचो खेळ जाता. सो आमकां जे शिकयला जाणट्यांनी, खंय बरयल्लें ना पूण ते पळोवन आमी शिकले आनी तशीच आमी परंपरा चालू दवरतले. हेतून आतां लोकूय आनीक वाडलेले आमचे जाता, इतके लोक ऑल गोवाचे आतां लोक येवपाक लागला. तेतून आतां आनीक भर पडला हेतून आनी इव्हेंट सारको सक्सेसफूल जाता सारको बरो. तुमकां चड लोक येले काय तुमकां कशें दिसता? बरें दिसता? बरें दिसता, म्हणजे संस्कृती टिकून उरलेल्या भशेन दिसता ती आनी आनीक बरी दिसता ती. आमच्या बरोबर भुरगे तरणाटे आयिल्ले आसा. बाबा तूं कितलेक शिकता? हांव आतां सेकंड इयर. तूं कितली वर्सां चिखलकालो हांगा खेळटा? हांव आतां धाकटो आसतनाच्यान पयलींच्यान खेळटा, हांव डॅडी आसतना, आनी भयणी वांगडा खेळटालो पयलीं. सो आतां कशें दिसता? बरें दिसता. पयलीं पूण इतले चिखलान म्हणून खूब नाका जातालें आमकां पयलीं आसतना. आनी अशें अभिमान दिसना की आपल्या गांवांत चिखलकालो जाता आनी सगळ्या गोंयकारांक तुज्या हेर फ्रेंडांक तुमी सांगिना की या चिखलकालो पळया आमचो? कित्याक आमकां आमी तितून सामकें मग्न आसता, कित्याक दिवलेच्यार आमी घुंवून वयता न्ही, त्या खातीर हेचेर आमी मग्न उरता सामके. आनी हो फ्रेंड? हांव नायन्थाक आता.
हय हय 3 वर्साचो आसतनाच्यान खेळटा. पयलीं आमी फक्त ते उदकानूच खेळप, आतां हांगा चिखलान खेळटा. आनी ते अशे बॉल बी वाडटा बी अशे आमी बॉल आनी बॉन्स बी अशे. बॉल म्हणजे अशे आमी मैद्या पिठाचे हे आनी गव्हाचे आनी नाल्लाची सोयीन करता ते पंचखातान. हे गोड धोड सगळे खावन बरे तुमी श्री कृष्णाचे सवंगडी बालगोपाळ कशे हो चिखलकालो मनयतात. आनी ही चिखलकाल्याची खासियत आसा. ल्हान तशेंच व्हड हितून सगळे वांटेकार जातात आनी ह्या चिखलांत ते रंगून न्हावून हो चिखलकालो मनयतात. म्हाजो पयलींच्यान आसतना एक फोटो आसा म्हाजो धाकटो आसतनाचो, डॅडी आनी हांव आसतना. ह्यो सगळ्यो परतून यादी म्हणून सांबाळून कशी दवरला आमच्यांनी, कित्याक डॅडी आसतना न्ही त्या खातीर. आनी एकादस आसता, काल एकादस जाली, सो एकादशी कितें आसता 11 दिवली पेटयता आनी ती फूल सबंद 24 वरां थंय देवाचें कितें तरी चालूच आसपाक जाय, ताळ वाजोवप म्हणप. आनी रातचे मागीर कोण आतां येना न्ही जाल्यार सकाळचे फूल दीसभर कोण कोण ग्रूप येता ते गाता. रातचे जे वाड्या वयले लोक आसा देवूळ वाडा, थोडे भगत आसा, नायक आसा, ते सगळे रातचे येता आनी फूल रात अशी पदां म्हणटा, मजेत नाचता, हें करता तें करता. आनी मागीर सकाळी घरा वता, न्हाता धुता आनी चिखलकालो घेता आनी मागीर खेळून दहंडी फोडटा, सगळे बॉल खाता आनी घरा वचून मागीर जालें. स्टॉप करता न्ही तेन्ना कंटिन्यू ताळ वाजोवपाकूच आसता, कित्याक तेन्ना दिवली पेटिल्ली आसता तेन्ना त्या खातीर. सप्तक न्हू तो अखंड चालू आसपाक जाय. तुजें नांव कितें? रौनक भगत. आनी अवनीश भगत. तर अंदूचो हो चिखलकालो व्हडा भक्ती भावनेन हांगाच्या बालगोपाळांनी मनयलो. तातूंत तांची श्रद्धा, तांचें बालपण, ते जाणटे आसूं नाणटे आसूं हे सगळे दिसून आयले. हितूंत विविध तरेचे तांच्यांनी खेळ खेळ्ळे. त्या खेळाचे सुद्दां वेगवेगळे वैशिश्ट आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. खुद्द पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन लेगीत तातूंत भाग घेतलो. निमण्या खेळा मेरेन तो ह्या खेळांत सहभागी जालो. आनी दर वर्सा जशें आमी पळयता ह्या चिखलकाल्याची महती, चिखलकाल्याचे जे खेळ आनी प्रत्येक जाणाक हो चिखलकालो जो आसा तो आकर्शीत करता आपले कडेन दर वर्सा प्रमाणे. आनी माशेलांतलो देवकी कृष्ण ह्या देवळाच्या वाठारांतलो हो चिखलकालो तुमकां कसो दिसलो हेही मुजरत सांगा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकर.